बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणानो, हे दिसांनी आमी भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारी करीत आयल्या. आयज हे तयारेचो निमाणो दीस. आयच्या शेवटाचो नोवेनाचो विशय पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोवणी हाडटले सेवक आमी. भागिवंत फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब. ताची अमोर कूड आमच्या गोंयांत आसप म्हणल्यार आमकां गोंयकारांक हें एक बागूच. हे दिसांनी ही अमोर कूड दाखोवणे खातीर कॅथेड्रलांत दवरलेली आसा. हे कुडीक लागून आमचो भावार्थ जिवाळ जिवो आसा. भागिवंत फ्रांसीस शावेराक पिडेस्तांचो खेरीत मोग आसलो. ताचे सोवें आपली सेवा अर्पण करप म्हणल्यार जेजूच्या पावलांनी चलप अशें तो मानतालो. आयच्या हे नोवेनांत वांटो घेतना आमी पिडेस्तांची काळजी घेवंक पेकोवणी हाडटले सेवक जावंक हे मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा आमकां मागुया. मोगाळ भाव भयणेंदो, आज व्हडले कुशालकायेन हे मीस हांव हें कोत्ता संभ्रमता. कित्याक हांव जायते वर्सां हिंगासर आसलो रॅक्टर म्हणून, आनी आत्तां पोत्तून आयज आयला हिंगासर हे मीस भेटोवंक. आनी हांव जाणो तुमच्या मदें आज 2 तारखेर जायतो लोक येतात. आजरासान, सावंतवाडी, मागीर बेलगांव. आमचो फादर हिंगा फादर सबस्टियन आहा, तो हिंगाचो आटकूटचो. आटकूट म्हळ्यार जाण तूं? आटकूट म्हळ्यार बेलगांव ते हाडून पयस थिंगसान आयला. फादर पिटर आहा आमच्या मदें. तर हांवूय येतालो, कित्याक हांव आजरा विगार आसलो तेन्ना. आजरा म्हळ्यार थिंग हें पडटा, कोल्हापूर ते हाडून पडटा. आनी लोकांक घेवन हांव येतालो. 3 दिसांचो प्रवास. आनी जेन्ना आमी हिंग पावताले न्ही, ते आमचे दिवार ते वयसान गोंयान दिश्टी पडटा, खुशालकायेन बसताले. सो हॅपी, कित्याक एज इफ आमी जेरुजलेम पावल्यात ते भाशेन. तर खुशालकायेन हांव आयज हे मीस तुमकां संभ्रमता. हें तर आनी मागता हे विशय जावन आसा आयज पेकोवणीचे विशय. मागता सगल्यांक आमकां ही पेकोवणी मेळूंक खेरीत भाशेन. आनी जायते फावटी जेन्ना आमी एकामेकाचो आमी हें काळजी घेवंक ना, दुयेंताचो आमी काळजी घेवंक ना, ताका लागून खेरीत भाशेन बोगसणे मागुया. आनी सगल्यांनी बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. त्या पासत भाग्य सदांच सांबाळ मारली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूटकोर, सोम्या काकूटकोर, क्रिस्ता काकूटकोर, क्रिस्ता काकूटकोर, सोम्या काकूटकोर. सोम्या काकूटकोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बाप्पा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओत्रेकून रावशें कोर. आनी तो आमच्या दारार मातलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं आनी ताची वाखाणणी गावून आसता आमी तुका मेळूंक निर्मी. हे आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं
इजायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरजा ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अश्यो म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्यांव. कित्याक सियोना तावन येतली समर्थ आनी जेरुजाल्या तावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. आनीक पावट म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या धारवंट्यांचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुलां चडून येतात. सर्वेस्पराचीं कुलां तीं. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा, देखून तुका बरें मागता. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. दोलबाराच्या सर्वेस्परा, आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पडझड आमचेर पडून दी आनी आमकां सडवण मेळटली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेजू काफारनाहूमांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपतीन ताका परातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आर्येन पडलोलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परती पाडून शोधपतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाल आसां आनी म्हजे खाल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकल्याक
हांव सांगतां वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक ओमकें कोर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जोबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो बाबार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी ओस्तोमते थावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ भाव भयणींनो, आयचे विश्व जावन आसा पिडेसांची काळजी घेवन पेकोणी हाडटले सेवक आमी. तर आयज थोडे गोंयच्या साहेबाची आमी नदर मारूया. आमी जाणो आमचो साहेब जेन्ना गोंया येवंक तो भायर सरलो तेन्ना बोटीचेर, तेन्ना ते बोट ह्यो जायते म्हयन्या ते प्रवास करताले. आतां भाशेन न्ही, आतां रोखडे येतात न्ही, प्लेनीचेर बसोन म्हणटा झूम करून येतात आमी. पण तेन्ना ते म्हयने जायते दीस तांचें जेवण थिंगा सारकें नासलें. तेन्ना ते AC हें नासलें, कोण ते एअर कंडिशन आनी फ्रिजीस आनी हें तें नासलें. ते जेवण केन्ना पेडे जाल्लो जेवण तांकां जेवंक पडटालें. आनी जायतो लोक बोटींत दुयेंत पडटालो, सीक पडटालो. आनी आमचो साहेब कितें कोत्ता, तांचो सेवा कोत्ता. आपणाचे चिंतिना तो, पूण दुसऱ्यांचो सगळ्यांचो सेवा कोत्ता. तांकां जेवण वाडून घाता, तांकां तांचे परामर्श कोत्ता, तांकां दुयता कोत्ता. कित्याक तेन्ना चड करून हें जातालें तांकां फरोज सगल्यांक तांकां वखद लायता. हेरांक तें पडूंक ना, पूण आमचे साहेबाक ते दुसऱ्यांचें पडलोलें. तो तांची काळजी घेता. मागीर हिंगासर पावतकूच तो कितें कोत्ता, एक हॉस्पिटलान थिंगासर वता आनी थिंगा ताका एक मनीस मेळटा, सगलो कुसलोलो, घाण मारताली, ताजे बोगले कोणो वचो नासलो. आनी सायबाकूच ताची वीट आयली. आमी जाणा आमी मनशां म्हणटकूच आमकां वीट येता न्ही. पूण तो कितें कोत्ता, तो वता आनी ताजे गायाक सगळें हें जालां पस ते भायर बोट लायता आनी ते आपले जिपेक लायता. ते कित्याक लागून गाय, हें पयस करूंक. ताका हाजेर एक कोंत्रा म्हणटा आमी, ते पयस करूंक. ते वीट पळय येता ताका तें पयस करूंक. आनी ताजी तो काळजी घेता, ताका साफ कोत्ता. तर कित्याक लागून काय तो कोत्ता हें सगळें, कित्याक लागून? कित्याक एकूच कारणा पासत, जेजूचो मोग, तो जेजूच्या मोगान भरलोलो मनीस. जेन्ना तो जेजूच्या मोगान भरलो मनीस वता थिंगासर, ताका आपली मोगी दिश्टी पडटा. आनी ताणें जेजूक भासतलें कितें, म्हजी मोगी वता थिंगासर हांव आसतलो, म्हजे मोगी बरोबर हांव रावतलो, म्हजे मोगी बरोबर हांव जियेतलो. जेजू वता थिंगासर हांवूय जेजू बरोबर आसतलो. आनी मातयेवाचें शुभ वर्तमान मातयो आमकां उगडास कोत्ता, जें तूं ल्हानाक कोत्ता तें तूं म्हाका कोत्ता. म्हणजे कितें, हो मनीस ताजे समकळांक आसा तो, ताका घाण मारता ते मनशाक, तो मनीस जावन आसा जेजूचो रूपकार. देखून ताका जेजू दिश्टी पडटा, ताका उडास येता, हांवें जेजूक भास दिलां कितें, हांव ताजो परामर्श करतलो म्हणून. तर तो ताका तें उडास ताका येता. इतलो तो जेजूचे मोगान बोलोलो मनीस, ताका खंयसर वचूंक कांयच न्हय. जेजू जाय ताका. पयर हिंगेलो हांव एक बरें म्युजिकल झेवियर्स मिशन टू चायना, थिंगासर तो चायनाक वचून भायर सोदता. कित्याक लागून बाबा चायना वता तूं जाणो चायनात ते कोणाकूय भायले लोकांक घेनात आनी थिंग पावल म्हणटकूच ताका मारतात. पूण तरी आसतना जेजूक परगटूंक
ताजें सगळें जावन आसलें जेजू 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 ताजें काळीज जेजूच्या मोगान भरलोलें जेजूचो मोगाचो उजो उज्यान भरलोलें काळीज आनी आख्खे संवसाराक ते उजो लावंक तो सोदतालो आनी देखूनच मोगाल भाव भयणो तो हें सगळें कोत्ता पिडेस्तांची काळजी घेता कित्याक ताजेर गूट जावन आसा मोग जेजूचो मोग हांव पयलोच जेजूत संस्थेन जॉयन जालो तेन्ना आमकां न्ही एक्सपेरिमेंट आसतात एक्सपेरिमेंट्स म्हूण आमचे थोडे ब्रदर हिंगासर आसात ते तांकां हे एक्सपिरियन्स ताका लागून ते हिंगासर आयल्यात एक एक्सपिरियन्स म्हणजे वॉकिंग पिलग्रिमेज आमी हें कोत्ताय वॉकिंग पिलग्रिमेज दुसरें म्हणजे एक व्हडलो एक्सपिरियन्स हॉस्पिटल एक्सपिरियन्स हॉस्पिटल म्हाका धाडलो आशादान म्हणटा थिंगा आशादान म्हणटा थिंगा सोर मदर ट्रिजा सिस्टर न्ही थिंगा व्हडलें एक हॉस्पिटल चलयताले आनी ते हॉस्पिटलांत सगलो लोक पळय रस्त्यार पडलेलो लोक सगळो किडेन हातूंत भरलेलो लोक ते तांकां कोणूच ना तेच लोकांक ते हाडटाले थिंगा तांकां तांचो परामर्श करताले ते नांव ते हाजें होम फॉर द डायींग म्हणजे तांचे निमाणे दीस बरे वचपाक तांकां थिंगसर हाडटाले तर हांव थिंगासो आसलो 1 म्हयनोभर काम केलें हांव थिंगासो भितर सरलो तेन्ना म्हाका 3-4 दीस देखून जेवण वचून आसलें इतलें घाण मारता हें वचना जेवण आनी एका दिसाक एका मनशाचो हांव ताजो परामर्श करतालो एक मनीस ताजो पांय सगळो कुसलोलो पांयाक किडे पडले तर ते किडे हांव काडटालो आनी एक चेडूं यंग मातसो कॉलेज गर्ल कोण म्हाका खबर ना ती म्हाका पळयता हांव कितें करता काय म्हणून आनी जायते वेळान ते म्हाका एक प्रश्न घालो ब्रदर तेन्ना ब्रदर लागलो न्ही हांव ब्रदर वाय आर यू डुईंग दीस तूं कित्याक लागून हें कोत्ता आनी म्हजो आय एम डुईंग इट फॉर जीजस आय एम डुईंग इट फॉर जीजस फटफटून गेली भायर ती कितें तिजो कितें वॉट शी वॉज एक्सपेक्टींग म्हाका खबर ना पूण हे मोगाल भाव भयणो लोकांक कळपाचें ना तांकां समजुचें ना कित्याक आमी कोत्ता आमी क्रिस्तांव लोक जेन्ना एकामेकाचो आमी काळजी कोत्ता ते कित्याक लागून कोत्ता काय आमी जेजूक लागून आमी जेजून मोगान बोललोलीं मनशां आमचे माद्र्यो आमचे पाद्र्यो जायते गांवांनी काम कोत्तात पिडेस्तांची काळजी कोत्तात हॉस्पिटल चलयतात ते कित्याक लागून काय ते सोशल वर्कर न्हय आमी सोशल वर्कर न्हय आमी लवर्स वी आर लवर्स रोमॅन्टीक पीपल आमी लवर्स आनी हाका लागून मोगाल भाव भयणो आमी हें सगळें कोत्ता कित्याक आमकां आमच्या पेल्या मदें ते मनशा मदें जेजूचो रूपकार दिश्टी पडटा हें जावन आसा आमचें तर मोगाल भाव भयणो कितें आमी करूंक जाय सायबा भाशेन जावंक कशे भाशेन सायबाची काळीज इतलो व्हडलें पयले सुवातेर तो मागण्याचो मनीस जावन आसलो मागण्याचो मनीस आनी मागण्या वरवीं ताचे मदें आनी जेजू मदें पळय संबंद आसा तो घट कोत्तालो हिंगासर न्ही बोगलेकूच एक कपेल आसा ते कपेलान तो रातभर केन्ना केन्ना मागणी कोत्तालो आनी मागण्या वरवीं तो हें आपलें घट कोत्तालो हे संबंद जेजू मदें ताजे मदें तर मोगाळ भाव मागणें गरजेचें मागणें ना जाल्यार आमी हेरां भाशेन सोशल वर्कर न्ही पूण जेन्ना आमी मागणी कोत्ता तेन्ना जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत एक जाता जेन्ना आमी पुस्तक पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना आमी मिसाक येता तेन्ना आमी जेजूचें जिवीत आनी आमचें जिवीत एक जाता सांत पावल आमकां उगडास कोत्ता आमचो जिविताचो हेतू जावन आसा एक आतां हांव जियेना आतां जेजू जियेता म्हजेशी हें जावं जाय आमचो जिविताचो हेतू जेजू जावंक मागण्या वरवीं आमचे कन्या वरवीं दुसरें म्हणजे मागणें करूंकूच उपकारो ना मागणें केल्यारूच पुरो न्ही आमी कन्ये करूंक जाय सायबान आमकां शिकयलां फकत मागणें करिनासलो सकाळीं उठून तो जायतें कोत्तालो गरजेवंता तो पावतालो कोण पळय पुर्तुगेज हें आसले ते व्हडले ते दुसरे लोकांक हें कोत्ताले ते
चिपून दवरताले तांचे तो आड झुजतालो तर जायते पिडेस्तांक तो बरो कोत्तालो तांची काळजी घेतालो सगळ्या कडेन भोंवतालो जेजूक तो परगडटालो कोन्यो आनी ते कोन्यो ताजो हें जावन आसा आमचे मागणे जेन्ना आमी मागणे कोत्ता तेन्ना आमचे काळीज आनी जेजूचे काळीज एक जाता आनी मागीर आमी मोगान वी गो आवट इन लव इजंट इट ब्युटिफूल हें जावन आसा आमचें क्रिस्तांवपणाचें हें आनी हें आमकां गोंयचो साहेब शिकयता कशे भाशेन आमच्यान मोगान आमचे कोन्यो करूंक जाता तें टू गो आवट इन लव तर मोगाळ भाव बेंदो आज आमकां व्हडलें एक चॅलेंज जावन आसा एक चॅलेंज कशे भाशेन आमच्यान एकामेकाक मोग करूंक जाता कशे भाशेन आमच्यान साहेबाक मान दिवंक जाता ताचे भाशेन जावन ताचे भाशेन जशे भाशेन तो मागणे कोत्तालो आमी मागण्याचे मनशां जावंक जाय जे भाशेन तो कोन्यो कोत्तालो आमचे कोन्यो जावंक जाय आयज ते शुभ वर्तमानांत हांवें पळयता तो मनीस न्हू तो मनीस तो आपल्या चाकराक पासत मागता तो आपल्या पासून मागोना जेजू लागीं तो म्हणटा तो सतपती तो म्हणटा म्हजे चाकर बरो ना ताका बरो कर तो आपणाचें चिंतना आपल्या चाकराचें चिंता आनी जेजूक म्हणटा आनी तो म्हणटा हांव येता वय हांव तुमच्या घरा येता तो म्हणटा म्हज्या घरा येवंक गरज ना नो नीड घरा येवंक एक उतर मातशें उलय एकूच उतर आनी म्हजो चाकर बरो जातलो वाव केदें व्हडलें भावार्थ केदें व्हडलें भावार्थ एकूच उतर उलय म्हणटा आनी जेजू कितें म्हणटा येदो व्हडलो भावार्थ म्हणटा आपणाक आख्खे इस्रायलांत आपणाक मेळूंक ना येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका भाव बेंदो अशें भाशेन मागुया आमचो भावार्थ वाडय म्हूण आमी मिसाक येता जेजूक आमचे काळजांनी घेता थोडे भावार्थान आमी घेवंक जाय जेन्ना आमचे भावार्थान घेतात तेन्ना मोगाळ जायते व्हडलें हें जातलें आमकां भायल्यान दिश्टी पडचो ना पूण भितरल्यान आमचें काळीज जेजू भाशेन जातलें तर हें करून खेरीत भाशेन मोगाची मनशां जावन सायबा भाशेन साहेब जावन आसलो एक मोगाचो मनीस जेजूच्या मोगान बोललो मनीस आनी मोग कोत्तालो देखून तो सगळे कोन्यो कोत्ता तो ताजे भाशेन जावंक आनी भावार्थान आमी जिवंक वता थिंगाचो देवाचो हात आमी पळोवंक हे मिसार मागुया उबी रावया आतां आमच्या भावाची मागणी आमी करुया आमी जाणो देव सदांच रावता आमची मागणी आयकूंक तो इतलो आमचो मोग करता न्ही तर थोडी मोगाळ बापा फुडें आमची मागणी आमी हाडुया धोर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सोवें आपलो हुस्को दाखोवन जेजू खऱ्या गवळ्या भाशेन सदांच तांचे सेवेक आयते सावंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा राजकीय फुडाऱ्यांनी पिडेस्तांक बऱ्याक पडटेल्यो भलायके विशींच्यो येवजण्यो चालीक लावन ते खरे समाज सेवक जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा दोतोर नर्सींनी खऱ्या मनान पिडेस्तांचो इलाज आनी काळजी घेवंक आनी ह्या वरवीं पेकोवणी हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमच्या कुटुंबांत आसलोल्या पिडेस्तां सोवें तांबोनासतना सेवा अर्पण करून आमी जेजू आनी भागिवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन वावरूंक आमकां बापाची मोजोत मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा थोडी आमी ओगीपणान आमची मागणी बापा फुडें घालुया आमी जाणो ही सोद जावन आसा पवित्र जागो आनी
बाप रावता आमची मागणी आयकूंक जायती आमची मागणी काल जावन आसात तरी सगळी मागणी आतां ओगेपणान बापा फुडें आमी हाडुया. मोगाळ बापा आमी सगळीं तुजीच आपुरबायचीं भुरगीं आनी देखून अशी थोडी मागणी आमी उच्चारल्यात हेर मागणी आमचे काळजांनी आसात ती तूं मानून घे आनी शाती पावय हें मागता आमचे सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. Suka fula costa cade, et samgele chire pade, atau bapa betung tuga mulia historia manga. Ichi ami sumur pita, tetu manung kibur mata. Malmorang Shamasarokan, Nisrutu Medoyan Orang. म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गींचे बाप्पा तुवें आमकां दिल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे. ताच्या वरवीं तुजी खरी भक्ती हे संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचे वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक आमी दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सौर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवंक पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरी धीर धरून आतां आमी आशेतावन तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. बाप्पा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. त्याच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो वंडो आनी चडुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळ्या आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस दरमेल्ल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां जी इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परसरीत मुखाम पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर्मे मागता. आमखार मरे दिवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सोगल्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडुंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेर पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशाय नोत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय
सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सोदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकृत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकृत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही जावन आसता देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला. फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्येच आणि बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. तुझे
जेजू मोगाडा तूं म्हज्या काळजांत आयलाय तूं म्हाका बेकोणी फावो करताय दिसा दिसपट्टे त्रास कोश्ट जेन्ना म्हज्या जिवितांत येता तेन्ना तूं तांकां फुडो करूंक म्हाका आदार आनी बोळ दिताय तुका हांव दिनवासतां तुका हांव वाकाणटां हे सगळे म्हज्या बरेपणा खातीर तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर तुजी हांव किर्ती गायतां सगळे आमी उबी रावया प्रार्थुया देवा आमचे बाप्पा सासणाच्या जिविताचे जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांचे संवसारांत वस्तू अतीर वस्तू मध्ये आमी जेताना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमी सदां तोखतल्या देण्याक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवी सगळे आमी बसुया बाबा भयणीनो आयची मिसाची भेट समोर उमलल्या फादर सावियो बारेटो ताका आनी सोहो बलिदानान वांटो घेतलेल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता बाबा भयणीनो कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत सोत्राय दवरची आयज सांजे कुमसारां ना आनी आसची ना तशेंच फाल्यां पोरबे दिसा पुराय दिसा कुमसारां आसची ना पूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचो उमाव चालूच आसतलो हें मातशें कन्फ्युजन जालोलें कुमसारां आसची ना पूण उमाव चालूच आसतलो फाल्यां सकाळीं आदेसाक आमचो व्हीलचेअर फॅसिलिटीज ज्यो आसल्यो त्यो बंद आसतल्यो पूण सांजेच्या आदेसाक ते चालू जातल्यो टील 6 PM इन द इवनिंग फाल्यां फेस्ता दिसा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमाव सकाळी 5 वरांचेर जावन सुरू जातलो अशी हेर दिसांनी तो 7 सावन चालू जाता पूण फाल्यां परब फेस्त म्हणटूच फाल्यां 5 सावन उमाव चालू आसतलो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30 दोबाची पोरबेचे मीस 10:30 वाजता जे इंग्लीश भाशेन जातले दोनपाराय 12:15 मीस आसतले आनी सांजे 3:30 हे मीस आमचे आर्च डायोसिसीची खाती समोर ओपतात 5 आनी 6:15 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले बाबा भयणीनो डिसेंबराचे 4 ऑन 4 डिसेंबर 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन जातले आनी त्या मिसा आमचो अपोस्टोलीक नुन्सियो येजमानपण चलयतलो डिसेंबराचे 4 तावन आमची मिसा ह्या दिसांनी जातात तशीच चालू आसतली आनी ही मिसा आमचे डायोसिसींतली दर एक फिरगोज समोर उमतली शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे असो सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर भरगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय
आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जाव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो कासकी करचो ह्या वेळार बापाक तूं पार. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावोय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वकाणटाव. आमेन.